Nivedita, a warm welcome in Unique Achievers Show. Thank you so much. हो पॉडकास्ट बेसिकली फॅशन इंडस्ट्रीच्या रिगार्डिंग आसा. टोटली वो एक्सपोज जावपाचो आसा. म्हणजे फॅशन इंडस्ट्री कशी आहा ती. यो पॉडकास्ट स्पेशली आय रिक्वेस्टिंग की पेरंट्सा वांगडा पळया आणि फॅशन इंडस्ट्रीतले जे तुम्ही कोण लोक आसात किंवा तुमच्या अवती भोवती लोक आसात त्यांच्याकडे हो पॉडकास्ट तांकां दाखया. ही रियालिटी का न्हू ती विचारून घेयात. मागीर तुम्हाला कळटलें की आमी पॉडकास्टान जे कितें उलयलां खरें का फोटींग ते. आणि वांगडा नोटपॅड घेवन बसा आणि एक पेरंट्सांक सांगपाक सोदता तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक फॅशन इंडस्ट्रीन धाडटा, स्पेशली गोंयची कोण आहात जाल्यार 10 फावटी चिंता. फॅशन इंडस्ट्रीन ऑलरेडी काम केल्लें आसा. इवन तूं इव्हेंट्सांक खुबश्या भुरग्यांक धाडटा, तुका इव्हेंट्स घेतात, तेज्या रिलेटेड खुबशे क्वेश्चन्स आसात. तेज्या रिगार्डिंग हो Q&A स्पेशली घेवपाचो आसा. सो सुरवातेक म्हाका तुका विचारपाक जाय, जाल्यार हांवें पयलो पॉडकास्ट सुद्दां घेतलेलो पळय सुरवातेक, तेन्ना तुवें तुजो एक्सपिरियन्स सांगलेली, तुजी जर्नी सांगलेली. सो एक फॅशन इंडस्ट्री म्हटल्यार एक्चुअली कितें, मिनींग कितें? फॅशन इंडस्ट्री म्हटल्यार अशें म्हणू शकता की भितर खुबशे म्हणजे भितर तुका एडवांटेज डिसएडवांटेज सगळे आसा. मेन म्हणजे आतां तूं सपोज फॅशन इंडस्ट्रीन भितर येयले तुका खूब कितें कितें फेस करचें पडटा. जशें कॉम्प्रमायज म्हणनाका, मनी तुका घालचेच पडटा. कसलेय कितें फॅशन इंडस्ट्रीन कितें करतले जाल्यार पयशे शिवाय तुजें कशें काम जायना. आणि मेन म्हणजे तुजें कितें काम सुद्दां करपाक जाय जाल्यार तुका मेन म्हणजे आतां कॉम्प्रमायज हे सुद्दां येता. कॉम्प्रमायज म्हटल्यार एक्चुअली इतून मिनींग कितें आहा फॅशन इंडस्ट्रीन? कॉम्प्रमायज म्हटल्यार म्हाका ते सांगपाकूच खंयच्याकय दिसता. आतां एक चेडूं आसा, आतां इफ तेका फॅशन शोन ते वयता, पार्टिसिपेट जाता आनी तेका जिखपाक जाय आनी सपोज आतां तो कोणूय आसूं, ऑर्गनायझर कोणूय आसूं, आतां तो सपोज म्हणटा आपूण म्हणजे आपूण तुका सांगता ते करचें पडटलें, आपूण तुका जिखयता. सो इफ ते रेडी जाता जाल्यार ती तेची विश. सो ते आसता भितर. म्हाज्या लायफान अशें जालाय बी, बट हांवें तो स्टेप घेवंक ना. सो फॅशन इंडस्ट्री म्हळ्यार खूब इजी ना, खूब डिफिकल्ट. कनेक्टेड आयज रूम सोदतालो एक माझ्या वळखीचे एक्चुअली एक दोन डॉक्टर प्रोफेशनली डॉक्टर आसात, पण एक फॅशन इंडस्ट्रीतली काय आयडिया नासली, बट एक इंटरेस्ट, एक आवड म्हणून ती मॉडेलिंगाक गेल्ली आणि थंय तांकां ती सिलेक्ट जाली आणि तांकां कितें सांगलें की तुमकां नॅशनलाक पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणून सांगलें. सो तेंच्यांनी कितें म्हटलें, ओके इतली फीज भरता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. मागीर ती घेवपाक लागली, ना म्हणपाक लागले, तुका जर येवपाक जाय जाल्यार रातचें न्हिदचें पडटलें आणि ऑल दॅट थिंग्स अशें खुबशे सांगपाक लागले. की लायक सरप्रायज, हांगा काय खबरूच ना कितें चल्लां भितर काय म्हणून. तेंगे म्हणलें अशें काय जावपाक शकता, आमी आमच्या मेहनतीन जिखला. ते म्हणपाक ना अशें चलता, म्हणपाक अशें जाय जाल्यार ये. पण आतां एक म्हाका सांग, जर अशेंच चलता जाल्यार आमची खऱ्यांनीच एक जी प्युअरली वचपाक सोदता, जेंकां खऱ्यांनी तें करपाचें ना, अबाउट दॅट दुसऱ्या कडेन म्हणल्यार 2 नंबरचें काय करपाचें ना, जाल्यार ती कशी सस्टेन करतली ह्या इंडस्ट्रीन? करपूच ना. ते ना जाल्यार ते सेकंड ऑप्शन आसता पयशे. ओके, पयशे सपोज तूं दिता, अमके दिता म्हटलें जाल्यार ते तुका विनर करता. आनी इफ तुजे कडेन पयशे ना आनी तूं असोच डायरेक्ट येता इंडस्ट्रीन घुसोवंक सोदता जाल्यार तुका तुजो टॅलंट ना, कांयच पळयना ते, कांयच फायदो ना. पण अशें म्हटलें पयशे घेतात खंय एकदां आनी तांकां मागीर व्हरा उरना. पयशे दी प्लस रातचो यो समथींग. ते कशें कितें पळोवपाचें त्या इंडस्ट्रीक? समथींग भायर रावपाचें बाबा, नाका आमकां, स्पेशली गोंयच्या चेडवांक काय बोलूं शकना, कित्याक सद्या हांवें तितून गॅप घेतला. अशेंच जाता म्हणून, बिकॉज पयशे हे ते म्हाका जायना. सो तेका लागून हांवें गॅप घेतला. ओके. सेकंड थिंग, आतां खुबशीं जाणां आतां जशें आमी पयलीं कॉलेजीक आसतना कॅटरिंगाक वयताले, तशी चेडवां इव्हेंट्सांक वयता. तुमी धाडटा आतां इव्हेंट्सांक. इव्हेंट्स कशे कितें आसतात? समज भितर तांकां करियर करपाक जाय, वचपाक जाय, इव्हेंट्स घेवपाक जाय. इव्हेंट्स खूब भशेचे आसता. सो इवन फ्रेशर्सांक सुद्दां तुमी येवं शकता. इव्हेंट म्हणजे सीझन टायमारूच इव्हेंट तुजे बरे चलता. ऑफ सिजनाक तुजे इव्हेंट लायटली कमी आसता. कसले कसले इव्हेंट आसता किंवा कशे कितें इव्हेंट कॉर्पोरेट इव्हेंट्स आसता, वेडिंग्स आसता, खूब भशेचे आसता, प्रमोशनल आसता. ओके. तशें समज कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक जाल्यार काय जावपाचें तेंच्यांनी? एक म्हटल्यार जर फिमेल जर एक करियर म्हणून पळयता पॉडकास्टा थ्रू, आपले करियर करपाक जाय, इव्हेंट्सांनी वचपाक जाय. आतां एक तुमी सांगलें की फॅशन इंडस्ट्री बंद दवरया आमी, गोंयच्या चेडवांनी वचपूच ना, कित्याक तितले बरें सेफ ना ती.
आता धरला आमी एक इव्हेंट वयतली हम्म. ते सिमिलर जर इव्हेंटान वयचून पार्टिसिपेट करतली कशी कितें हांकां एंट्री हा एज्युकेशन कितें घेवपाक जाय किंवा कशें कितें आसता? एज्युकेशन म्हणजे अशें कांय ना, फ्रेशर्सांक अप्लाय करूंक जाता. मेन म्हणजे तेंचे कम्युनिकेशन स्मार्ट आसपाक जाय आनी क्लायंटा कडेन कशें कितें डील करप उलोवप ते मेन कळपाक जाय. तूं इजिली भितर सरो येता. तशें व्हडलेशें कांय एक्सपिरियन्स बी ओके ना. म्हणजे वळखी जाय पडटा कशें जाय ना, पडटा वळखी बी तशें कांय ना. ओके आनी एक्चुअली एक अशें म्हटलें वता की बाबा खरेंच जर कोण बरी ब्युटिफूल चेडूं आहा तांकांच इव्हेंट्सांनी घेताले किंवा फॅशन इंडस्ट्रीन तांकांच घेताले म्हणल्यार एक्चुअली ते चेडवांचे फेस पळोवन लूक पळोवनूच घेतात का कशें हय, कितें आसता? तशें इव्हेंट इंडस्ट्रीन तशें तितलें ना, बट फॅशन इंडस्ट्रीन म्हटल्यार फॅशन शोजांक तसले खूब जाल्ले आसा. म्हळ्यार एक्चुअली द रियल ब्युटी म्हटल्यार कितें तर चेडवांनी थोड्या जाणां अशी आसतली की बाबा थोड्या जाणां अशी असतात की बाबा तांची सावळी स्कीन असतात हय. डार्क स्कीन असता ती चेडवांनी कितें करप तांकांय कितें आवडटा वचपाक आमकां वचपाक जाय तुमी ते स्किनी पळयता ब्युटी पळयता एक्चुअली थोड्या जाणां म्हाका पळोवपाक मेसेज करून सांगता गेल्यार की बाबा तूं पॉडकास्टान जाल्यार टॉपीक उपयला हांवें म्हटलें इट्स नॉट इजी यार पण एक समज बरी कोण मेळ्ळा जाल्यार उलोवपाक शकता म्हणून मजाक करून विचारलो की बाबा एक्चुअली ब्युटी म्हटल्यार कितें करप किंवा त्या चेडवांनी कितें करप एक्चुअली रियल ब्युटी पळोवंक गेल्यार म्हटल्यार ती आउटर ब्युटी नासता. एक्चुअली तुजे इनर ब्युटी आसता. तुजे इनर क्वॉलिटीज आसता. तूं कसो कितें तुजो बिहेवियर. पूण आतांच्या जनरेशनान पळोवपाक गेल्यार ती इनर ब्युटी कोण पळयना. आतां सगळीं आउटसायड ब्युटी पळयता. सगळीं आउटर ब्युटी पळयता. सो हांव अशें म्हणटा की आतां तूं म्हटलें की त्या चेडवांनी कितें करपाचें. इफ ते तांकां तशें फेस करचें पडटा सो इट्स बेटर तुमी त्या इंडस्ट्रीन ना गेल्ली बरी. ते फेस करचें पडचें ना एक म्हणटा दुसरी फील्ड चूज केल्ली बरी. ओके दुसरी फील्ड म्हटल्यार सिमिलर तुमी ऑप्शन दिवपाक शकता. दुसरी फील्ड म्हटल्यार आतां कशें म्हूण सांगू आतां तेंची प्रोफेशन आसतलें न्हू कितें ना कितें तांकां शिकपाक जाय अशें. फॉर एक्झाम्पल आमी धरया कोण 10वी-12वी शिकलेले आहा तांकां इव्हेंट रिलेटेडूच कितें करपाक जाय भोंवपाक हें करपाक मजा करपाक अशी आवडी आसतात पळय. इव्हेंट रिलेटेड तांकां चान्स मेळूंक शकता तशें कांय ना. इवन तूं कोण सुद्दां हाडटा भुरगीं सुद्दां हाडटा हांव सुद्दां तांकां इव्हेंटाक घालूंक शकता. ओके जर व्हिडिओ कोण जर इव्हेंटाक वचपाक जाय जाल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट कर नंबर आमी प्रोवायड करतले. एक्चुअली अशें म्हटलें वतात की बाबा आतां नॉर्मली पयलें जाल्यार चेडे मेकअप खूब कमी करतात आनी चेडवां खूब मेकअप करतात. सो वाय मेकअप इज नेसेसरी फॉर फिमेल? अशें ना की मेकअप कंपल्सरीच आसा फिमेलांक. हांव जाल्यार अशें म्हणिना. इवन हांव मेकअप करतना न्हू हांव मेकअप आर्टिस्ट सो म्हाका लायक आसा मेकअप करपाक. बट हांव अशें म्हणिना की मेकअप कंपल्सरी आसा. तुजो नॅचरल लूक सुद्दां तुजी ब्युटी तुजी ग्लो करता. अशें ना की तूं मेकअप करूंकूच जाय. थोड्यांची वीश आसता मेकअप करपाची थोड्यांची नासता. सो तुजी वीश. थोडे क्वेश्चन अशे आसा आमच्या कडेन येयल्ले की वाय मेल अट्रॅक्ट स्पेशली फॉर द बोल्ड फोटोज ऑर व्हिडिओज ऑफ अ फिमेल्स कित्याक घेतला कोण जाणा फिमेल्सांचे आसता बोल्ड फोटोज. ते आतां कितें सांगूं शकता. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार बोल्ड फोटोज म्हणटा पळय ते तांकां एट्रॅक्ट जाता मेन म्हणजे ते. आतां हांव न्हू थोडे बॉयज कशे सेन्सान ते पळयता ते बट थोडे आसता जे गूड कमेंट्स येता बट थोडे आसता जे बॅड कमेंट्स येता. ते तुमची पळोवपाची नदर आसता तुमी कशे वेन पळयता ते. आतां बोल्ड फोटोज घालता पळय हांकां मेल्सांक एट्रॅक्ट करपा खातीर घालतात काय नॉर्मली आपल्याक आवडटा क्यूट आसा अशें ते म्हाका ते हांव सांगूं शकना कित्याक हांवें लायफान बोल्ड फोटोशूट बी अशें करूंक ना. ओके सो म्हाका ती कांय आयडिया ना. तुमच्या सर्कलान कोण आहा जाल्यार किंवा त्या तसल्या व्हिडिओजांक किंवा फोटोजांक नॉर्मली आमकां स्क्रोल करतना दिसतात ते सो कशें कितें पळोवप जाप करून. थोडे जाणां अशी आसतात की बाबा बोल्ड फोटोग्राफी भरपूर करतात आनी मागीर घरा कडेन पळयत जाल्यार वेगळीच अरे हे कोण घरा कडेन पळयत जाल्यार देवी आनी भायर पळयत जाल्यार वेगळीच. सो बॉयजूय कितें कन्फ्यूज जातात मेल स्पेशली कन्फ्यूज जातात सो कितें चल्लां हें. सारकें पण तेतूर हांव कांय सांगूं शकना कित्याक हांवें केन्ना इतले बोल्ड फोटोज करूंक ना. सो ती तांकांच आयडिया आसतली. पण समज अशें करता बॉयजांनी कितें करप काय म्हणटा तुमकां फॉर एक्झाम्पल अशी कोण आसात तुमच्या थॉटा प्रमाणे की बाबा एज अ फिमेल म्हणून तुमकां विचारूंक शकता. बट बॉयजांचे आमी थिंकींग चेंज करूं शकना न्हू इफ ते वेन पळयता जाल्यार आमी एक तर सांगूं शकता तांकां पळोवं नाका. बट आतां ते फोटोज घालता स्टोरी इंस्टाग्रामार स्टोरी येता बट ती पळयतात न्हू ते अशे दोळे धांपूं शकना. ओके ना एक कारण हो प्रश्न असो आहा कारण थोडे मे फिमेल्सूच म्हणटात की बाबा आपल्या चेडे वायट नदरेन पळयतात. तुमी घालतात तसले आनी चेडे मागीर काय पळयतले. तूं आतां म्हणटा की तूं फोटोज घालता पळय बोल्ड फोटोज वॉटेवर कसले फोटोज ते वायट नदरे सगळेच वायट नदरेन पळयनात.
थोडे पळयता आसतले तेंची नदर सारकी नासची ना. आतां तूं म्हणटा आतां इल्लीं भुरगीं आसता, फॉर एक्झाम्पल ल्हान भुरगीं आसता, 2 वर्साची 3 वर्साची भुरगीं आसता, तेंचे रेप कित्याक जाता? ती इल्लीं भुरगीं, तेंकां कांय सुद्दां खबर नासता, तेंकां कपड्यांची नॉलेज ना, तेंच्यांनी कितें साडयो न्हेसपाच्यो, नायटी घालपाची फूल, तशें नासता न्हू. तेंचे 2-3 वर्साच्या भुरग्यांचे रेप जाता आनी तूं म्हणटा व्हडल्यांनी, आतां मागीर कितें म्हणपाचें? जशें तुमी म्हटलें रेप जाता भुरग्यां वांगडा, ह्या केसीन किंवा ह्या सिट्युएशनान बॉयजांनी मेल्सांनी स्पेशली कितें करपाचें, सोसायटीन कितें करपाचें? सोसायटीन म्हणजे आतां सगळ्यांच्या घरान चेडे आसतात, ना अशें ना. तेंच्यो भयणी आसतात, त्यो आपल्या भयणींक कशें रिस्पेक्ट दिता, तशें तेंकां आवय बापायन आपल्या चेड्यांक शिकोवपाक जाय की भायलीं चेडवां आसा तीं आपल्या भयणी सारकी, तेंकांय रिस्पेक्ट दिवंक जाय, तेंकां वायट नदरेन अशें पळोवंक जायना अशें सांगूंक जाय. एक तर आवय बापायन चेड्याक आपल्या बरी रीत दीत, बरें सांगीत जाल्यार तो चेडो खंयचोच वायट नदरेन पळोवचो ना. असो एक प्रश्न आसा की वन हॅक टू टॉक विथ एनी गर्ल. चेडवां वांगडा जर आपल्याक उलोवपाक जाय जाल्यार कितें हॅक यूज करपाचो? खंयच्या चेडवां वांगडा उलोवपाक जाय जाल्यार? ऑब्वियसली आतां सोशल मिडिया जाला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट, सो इजिली खंयच्या चेडवा वांगडा खंयूय उलोवंक शकतात, तशें कांय ना. हांव प्रश्न बरयलो एका विचारूंक सोदता की बाबा कित्याक उलोवपाक जाय काय म्हणून. गरजच ना जाल्यार कित्याक उलोवपाक जाय? ओके. अबाउट थोडे जाण कॉम्प्लिमेंट्स दितात चेडवांच्या ब्युटीच्या रिगार्डींग. सो ते कॉम्प्लिमेंट्स चेडवांक खऱ्यांनीच आवडटा काय आवडना, असो एक प्रश्न आहा. थोड्यांक आवडटा आसतलें, गरज आसता हेजी थोड्यांक दिवपाची आमच्या लायफान पळयत जाल्यार? म्हाका दिसता हेजी गरज एक्चुअली ना. कित्याक तें आमकां खबर आसता न्हू आमी कितली बरी दिसता, आमी कशी आहा, तें लोकांनी आमकां कित्याक सांगपाक जाय? आनी कॉम्प्लिमेंट्स दिवपाक जाय जाल्यार तुमचे कोण स्पेशल वन आसा तेंकांच दिवपाक चला. आय विल से सगळ्यांक दिवंक वचनाका, मार खाताले. एक्चुअली तशें करूंक गेल्यार आतां खूब फ्रेंडां आसता, एकट्या फ्रेंडाक दिल्यार दुसरे बेजार जाता, तशें आसता न्हू. वाय गोवन्स आर नॉट ग्रोईंग इन फॅशन इंडस्ट्री, बरो क्वेश्चन आसा. स्पेशली गोंयची चेडवां कित्याक फॅशन इंडस्ट्रीन ग्रो जायना? ओदो तुमी सांगले त्या प्रमाणे की हेच्यात खातीर निग्लेक्ट इफ करता तर आसतले. तुका त्या फिल्डान वचपाकूच जाय, एक तर तूं बरो बिग शॉट आसपाक जाय, तुजे कडेन पयशे आसपाक जाय, पावर जाय, नाल्यार तुजो कांय यूज ना. आनी मेन ते टॅलंट कांयच पळयना, तूं कितलो टॅलंटेड असो. हांवें फेस केला त्या इंडस्ट्रीन. ओके, तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आसा शेअर करपाक शकता जाल्यार? विदाउट नाव घेनासतना समज कितें पॉसिबल आसा जाल्यार शेअर करपाक. नाव घेनासतना म्हणजे जेन्ना फर्स्टूच हांवें ते इंडस्ट्रीन म्हणजे अशें पांय दवरलो, म्हाका तेन्ना कांयच नॉलेज नासली, कांयच खबर नासली. सो म्हाका भितूतले म्हणटा ते फॅशन मॉडेलिंग म्हणजे कांयच खबर नासली. इवन हांवें सुद्दां चिंतूंक नासलें हांव ते इंडस्ट्रीन म्हणजे घुसतलें आनी अशें कितें ना कितें म्हणजे कोण तरी अशें जातलें म्हणून. सो फर्स्ट थींग म्हणजे जेन्ना हांव तितून घुसलें, स्टार्टींग स्मूथली गेलें सगळें. आनी जेन्ना फायनल लागीं पावली तेन्ना मागीर सगळे पॉलिटिक्स जाले, सगळो फावर सगळे मिक्स जाले, पयशे हें तें. तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की ही इजी ना. हेतून कितें ना कितें तुका एक तर तुजे कडेन पावर आसपाक जाय, नाल्यार पयशे आसपाक जाय. पयलीं एक्चुअली जाल्यार आमी इंडस्ट्री आयकताले की गोंया भायर खूब आसा म्हणून, पूण पळयत जाल्यार आतां गोंयान सुद्दां चलपाक लागले. हय, म्हाका दिसता ओवरऑल इंडिया असलेच चल्ला. फूल इंडस्ट्रीन. इंडस्ट्री फॅशन इंडस्ट्रीन ना गेल्ले चड बरें. ना गेल्ले चड बरें म्हणटा, हय तें सारकें. पूण थोडीं चेडवां आसता की आतांच्या जनरेशनान तेंकां आपल्याक कितें ना कितें करून दाखोवपाचें आसता, थोड्यांक मॉडल जावपाचें आसता, तेंचो पॅशन आसता. एक बिगेस्ट मिस्टेक, एकूच अशी व्हडली मिस्टेक जी चेडवां रिलेशनशिपान करता, अशी खंयची आसतली मिस्टेक? ट्रस्ट. येस. मातसो एक्सप्लेन करपाक शकता तुमी कसो कितें आहा तुमच्या वेनसून किंवा कसो आसपाक जाय? खुबशे रिलेशनशीप आसता की थोडे ब्लायंडली ट्रस्ट करता, थोडे नॉर्मल. सो हांव कितें म्हणटा, इफ तुमचे रिलेशनशिपान आसा, स्टार्टींग तुजें बरें वयता, स्मूथली वयता, जशी वर्सां जाता मागीर तो ट्रस्ट खंय ना खंय वयता, कम्युनिकेशन वयता, अंडरस्टँडींग वयता. सो हो कित्याक लागून वयता तो मेन कळपाक जाय, म्हणजे तेच्या मनान कितें आसा, कितें चल्लां. पण थोड्यांचें अशें आसता की चेडवांचें म्हणटा की तो आपल्याक टायम दिना, अशें आसता, तो खंयच्या आनी खंयच्या चेडवा वांगडा आसा, तशें थिंकींग आसता. बट एक्चुअली तशें नासता.
तो आनी खंयच्या दुसऱ्याच कामान बिझी असता. हांव अशें म्हणना की सगळ्यांचे तशें ओके. असता, थोड्यांचे असता. म्हणून ती ओव्हरथिंक चड करता ओव्हर शकता. थिंकिंग चड जाता की तो आपल्या सोडून वयतलो, तो आपल्याचेर ट्रस्ट करिना. सो हांव कितें म्हणटा की तुमचें कम्युनिकेशन मेन जावपाक जाय आनी अंडरस्टँडींग. सो हे दोन जाता जाल्यार तुजो ट्रस्ट आपोआप बिल्ड जाता आनी अंडरस्टँडींगूय जाता. वो एक म्हाका क्वेश्चन आवडलो तुमकां विचारूंक कहो दिसता. आतां आमी भायर पळयलें जाल्यार इंस्टाग्रामा थ्रू सॉफ्ट पॉर्न म्हणटात तशें स्प्रेड जाले. आउट ऑफ गोवा पयलें जातालें इंस्टाग्रामा थ्रू. आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयानूच स्प्रेड जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा विडियोज थ्रू. लायक खंयच्या खंय कितेंय दाखोवप भितूर. सो तुमचे हेजेर सोल्युशन कितें दिवपाक सोदता किंवा कशें कितें आसा हें कशें कितें पळोवप रिपोर्ट करून डायरेक्ट ब्लॉक करप केल्ल्या मनशाक. पण रिपोर्ट करून ब्लॉक करप म्हणल्यार ते कांयच फायदो ना. तूं एकट्याक करतले, दोगांक करतले. आतां आउट ऑफ इंडियेनूच धर कितले लोक भरल्या, मिलियन्स आसा. सो इतल्या लोकांक तूं कशें स्टॉप करतले? सो आमी एक काम करप पळोवपूच ना तेंकां. बेटर इफ तुका कोण व्हिडिओ धाडटा बेटर इग्नोर करपाचो, डिलीट मारपाचो, पळोवपूच ना. म्हळ्यार गजालींक इग्नोर डायरेक्ट करपाचें. एक्चुअली पण एका कितें तरी उपाय काडपाकूच जाय. पूण म्हाजे हितूनसून म्हाका काय उपाय सोल्युशन दिसना. सो बेटर इग्नोर केल्लो बरो. वाय गर्ल्स कांट से सॉरी. सॉरी मोस्टली चेडवां म्हणीत ना. अशें कोण म्हणटा? अशें मोस्टली तेजे व्हिडियोजांनी किंवा आमी खंयसर पळयतात किंवा चेडवांक सॉरी म्हणपाक लाय तेंकां व्हेरी डिफिकल्ट. बाकीचे सगळे करतले ती पण सॉरी म्हणची ना. एक्चुअली सगळीच म्हणिना हांव. 100%तली आसतली 50%. ओके. सगळीच म्हणिना. ओके. पण एक्चुअली ती म्हणटात सॉरी. म्हणटा सॉरी. हांव जाल्यार म्हणटा माझी कसली मिस्टेक आसा हांव सॉरी म्हणटा. ओके. म्हळ्यार एक्चुअली तो मीच आसा. तशें कांय ना की चेड्यांनीच सॉरी म्हणूंक जाय चेडवांनी ना. तशें कितें आसा? मोस्टली यूथ चेडवांक सांगपाक शकता की आतां इफ तुमी भितर एंटर करता तुमकां वचपाक जाय 10 फावटी चिंता आनी वचा. बिकॉज थोड्यां कडेन तो पावर आसता वचपाचो, थोड्यांक अशी खूब उमेद आसता वचपाकूच जाय. सो तेंकां आमी आडोवंक शकना. इफ हांव म्हणटा की तुमी वचनाका तशें नासता. वयतलीच ती. हांव तेंकां आडोवंक शकना. तेंकां थोड्यांक जाय एक्सपिरियन्स घेवन येवन पायरा थोडी मारून घेवन तुमी सांगले मारपाक. जी थोडी कोण मिडल क्लास फॅमिलींतली आसता इफ तेंकां कितें लायफान करपाचें आसा ते भितर वचोंक सोदता फॅशन शो वॉटेवर. सो हांव म्हणटा की तुमी पयलीं सारकें चिंतपाचें, तेजेर स्टडी करपाची मागीरूच तो स्टेप घेवपाचो. बिकॉज हांवें ती लायफ पळयल्या. इवन थोडे अशें आमी आयकलेले गजाली तुका हांव सांगता. म्हजे कडेन प्रूफ काय असो काय ना कितें कोणी म्हणटा प्रूफ दाखय असलें काय ना. बट इट इज जे आमकां लोकांनी शेअर केला इवन कावन्सिलिंगा थ्रू ते की ब्लॅकमेलिंग चलता. हेवी ब्लॅकमेलिंग चलता. ब्लॅकमेलिंग थोडे जाणां एका गरजे खातीर एकदां वचून आपलें काम जातलें म्हणून वयतात रातचे. थंय ते व्हिडिओ शूट जातात मागीर त्या व्हिडिओ खातीर ब्लॅकमेलिंग चालू जाता. थंयसून मागीर ते लास्ट जशें म्हणटात पळय ते रेड लायन एरिया आसता पळय तशें तेंचें मागीर काम स्टार्ट जाता. सो एक्चुअली हेजो फॅक्ट कसो कितें आसा किंवा हें मीच आसा काय ना तें तुमी फॅशन इंडस्ट्रीन काम करून येयल्ली म्हणून तुमकां विचारूंक शकता. ह्या आनी कोणाकूय विचारूंक शकना. कित्याक ह्या सगळ्या गजाली खबर आसप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो हें कशें कितें आसा? आतां तूं म्हणटा ब्लॅकमेलिंग म्हणटा. आतां इफ तूं तेजे कडेन गेलय जाल्यार तो तुका ब्लॅकमेलिंग करतलो न्हू. बेटर तूं ना गेल्लें बरें. तेतून घुसलेलेंच ना बरें. फर्स्ट स्टेपाक एक्झिट मारलेली चड बरी. हय एक्चुअली. ओके. आनीक थोडेशे अशे गजाली की आतां थोडी गेली म्हणजे जालें आमी काय करूंक शकना. पण थोडे अपकमींग मॉडल्स आमी पयलीं पळयताले की एक 15 न्हू एक 18 मागीरूच वयतालीं. आनी आतां पयलीं जाल्यार 15 मागीर वचपाक लागलेलीं आसा फॅशन इंडस्ट्रीन. सो तेंकां तुमी कितें एडवायस दिवपाक शकता? स्पेशली कोण पेरंट्स जर पळयता पॉडकास्ट तेंची भुरगीं जर वचोंक सोदता फॅशन इंडस्ट्रीन जाल्यार पेरंट्सांक तुमी एडवायस कितें दितली? कारण आजकालचे पेरंट्स 90% गोंयचे सपोर्टीव आसा. तूं कितें करता मग तुज्या रिस्कार कर हे म्हणणारे आसा. पण भितुरली ही रियलिटी तुका खबर आसप तितलीच इम्पॉर्टंट आसा न्ही. कित्याक भुरगीं काय सांगची ना आनी भुरग्यांक खबरूय आसचें ना. भुरगीं मागीर कोणाक सांगतलीं? मागीर काय पेरंट्सांक सांगपाक शकना. टोटली सारको घेवटा तो ग्राफ सारको खतरनाक आसा किंवा सर्कल वो. सो पेरंट्सांक तुमी कितें सांगपाक सोदता? पेरंट्सांक सांगपाक म्हटल्यार आयजकाल भुरगीं पेरंट्साचें आयकना. सो मेन तें. आनी पेरंट्सांक सांगपाक म्हटल्यार इफ तुमची भुरगीं चेडवां धर आतां ते इंडस्ट्रीन घुसूंक सोदता तुमी तेका सपोर्ट करता
आताच्या हितून सगळी सपोर्ट करतात ना हम्म. अशें ना. सो तुम्ही करा ना अशें न्हू, तुम्ही सपोर्ट करा, बट ओवरऑल सगळी स्टडी करूंक जाय बाबा, इन्फॉर्मेशनूय काडूंक जाय बाबा, ते कशें कितें ऑर्गनायझर्स हें तें सगळें पळोवपाक जाय आनी मागीरूच तो डिसिजन घेवन तेंकां फुडें काडपाक जाय. हे पेरंट्सांनी पयलीं पळोवंक जाय. आणि म्हाका एक हांगा दिसता नियोजिता ऍड करपाक की जर तुमी तुमच्या भुरग्याक फॅशन इंडस्ट्रीन धाडपाक सोदता जाल्यार फॅशन इंडस्ट्रीन ऑलरेडी कोण गेल्ली आसा तेंच्या कडेन पयलीं बसा, उलया, तेंकां करेक्ट. विचारा, तेंचा एक्सपिरियन्स आयकून तेंचो घेया. एक्सपिरियन्स मेन आणि तुमच्या कडेन जर पेरंट्स कोणी येता जाल्यार तेंकां खरो एक्सपिरियन्स तुमचो सांगा. एक्चुअली थोड्या जाणां फेक हांव सांगता, जाल्यार सगळ्यांक सांगता. थोड्या जाणां फेक सांगतात की बाबा आपल्या वांगडा जाल्यार तेच्या कडेन जावन आपल्याक कितें पडलां, असले थोडे आसपाक अशें शकता. आसपाक. सो खरेंच कोण गेल्ली आसात आनी कोण खरें सांगता जाल्यार तेच्या कडेन पळया. आनी अशें कितें तुमकां परत परत कितें विचारूंक सोदता की ह्या प्रॉडक्टाचो उपयोग सारको स्पेशली गर्ल्सांक जावपाक जाय गोंयच्या. स्पेशली कोण फॅशन इंडस्ट्रीन वचपाक सोदता कितें तरी तेंकां एक आसपाक जाय की बाबा आपूण वयचेच ना हितून, कित्याक आमी हेका क्रॉसूच धरपाचो, हें नाकाच आमकां. स्पेशली गोंयच्यांक म्हणटले, भायरची येता तेंकां आमी कांय करूंक शकना, कारण हो कोंकणी पॉडकास्ट आसा, सगळ्यांक आमी सांगपाक शकना. सो कितें अशें तुमी सांगपाक शकता की बाबा वचत नाका तुमी? तशें अशें कांय सांगूं शकना की वचत नाका तुमी, कित्याक आतां सांगपी खूब जाण आहा, ते आपल्याचेर आसा, आपूण आयकतले काय ना ते आपल्याचेर आसा. सांगपी खूब लोक आसा. आतां हे सगळें सांगूनूय सपोज तुमी आयकना जाल्यार काय फायदो ना. आतां बेसिकली फिमेल्स कित्याक अट्रॅक्ट जाता फॅशन इंडस्ट्रीन वचपा खातीर? फेम. फेम आसा म्हणून. फेम एक तर तुजें नांव जाता, ह्यो 2 गजाली मेन. ओके. आपल्याक वळखुपाक जाय, आपूण व्हडले मॉडल ते एक ओके. आसता. इवन म्हाजें सांगता तुका, हांव जेन्ना एंटर जाल्लें म्हणजे म्हाका अशें म्हाज्या मनान आसलें की म्हाका वळखुपाक जाय, हांवूय कितें ना कितें म्हणजे अशें टॉप मॉडल अशें कितें ना कितें करून दाखयतलें. सो हांवेनूय चिंतलेलें तशें. सो प्रत्येक चेडवाचें अशें आसतात. म्हळ्यार खंय तरी हो आय विल से हो मीथ भरला लोकांचे तकलेन, स्पेशली फेमिनिनाचे, की एक्चुअली फॅशन इंडस्ट्रीनूच आपल्याक फेम मेळटा फेम मेळटा आनी खंयच्या फेम मेळना. मेळना. जाल्यार हांगा एक लक्षात धरा, तुमी खंयच्या फिल्डात कितेंय करा तुमकां फेम इवन मेळटलो. माझा एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हणून हांव शिकलें, नाल्यार म्हाका कांयच कळचें ना. ओके. तुमकां अशी किक कितें मेळ्ळी की तुमकां भायर सरपाक जाय भितरल्यान म्हणून? फर्स्ट म्हणल्यार जी गजाल घडली तुमच्या वांगडा अशी ती? म्हणजे हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां की कशें कितें फेवर करप. म्हणजे आतां भितर तुजो कोण वळखीचो आसा जाल्यार तेंचो फेवर, पयशे, पावर ते मेन. आतां तुमी सगळें सांगलें चेडवांचे, पण हांवें अशे खुबशे भुरगे पळयल्ले अशे स्पेशली चेडे जे 18-19 वर्सांचे भुरगे आहा ते फॅशन इंडस्ट्रीन आसात, आनी ते गोंयांसून म्हाका खबर ना तेंचे लेवल कितें कितें आसता ते, बट स्टेट, नॅशनल समथींग कितें करून फुडें गेल्ले आसा. मिस इंडिया, ते मिस्टर जे कितें आहा इंडिया. हांव नांवां घेयना जाल्यार तेंचे फॅशन इंडस्ट्रीन कनेक्टेड आसलेले म्हणटकीर आमकां एक्सपोज केलें. सो हांव डिफरंट वेन तुमकां फक्त एक हिंट दिता की लायक आमी गेमींनी कशें म्हणटात पळय स्टेट, नॅशनल, इंटरनॅशनल तशें जे भितर कितें आसतात तितूर केल्ले आसात. बट तेंची फॅमिलीन पळयता, तेंच्या कडेन फॅमिली पळोवन म्हणटले की हेजे कडेन हेच ना इतलो की हो इंटरनॅशनल पावपाक शकता, इनकम वायज म्हणीत जाल्यार. आनी सेकंड तुमी जो म्हटलो तो दुसरो, ते काम करून ते पावपाक शकता. बॉयजां खातीर कशें कितें आसा फॅशन इंडस्ट्री? बॉयजा खातीर म्हटल्यार आतां पळोवपाक गेल्यार बॉयज कोणाचेच आयकाना. इफ तेंकां ते कितें करपाचें आसा ते कशें ना कशें ते करतात आनी कितें ना कितें करतात. इफ आतां तूं म्हटलें आतां बॉयजांक कितें करूंक जाय की आतां ते म्हटलें फॅशन इंडस्ट्रीन तेंकां वचपाक जाय. ते इफ तेंकां सांगलें अमके पयशे हे ते खंयच्यान ना खंयच्यान अरेंज करतले आनी व्हरोन दितले. ते इतले थोडे जाण इतले पिशे आसता की थोडे लोन काडटात, थोडे आनी खंयसून पयशे घेता, आवय बापाय वांगडा झगडटा आनी पयशे घेता. तें पयला स्वता पयला. सो तशें आसता. एक्चुअली बॅकग्रावंड तेंचो पळोवपाक गेल्यार पयशे तेंचे कडेन इनकम खूब लो आसता. तेच म्हणटा की थोड्यां कडेन अशें थोडी गोंयान अशी घरां तेंची आसता जर्नी तशी आसता, हेचे कडसून तेजे कडसून पयशे घेवप, थोडे लोन काडटा, आवय बापायक टॉर्चर करप, त्रास करप. आनी मेन म्हणजे आवय बापायक चेडो असो करता म्हटल्यार एका वाटेन आवय बापायक भंय दिसता की बाबा हो तिडकीन कितें करतलो. सो आवय बापायक खंयच्यान ना खंयच्यान पयशे अरेंज करून दिता. सो आतां असले पेरंट्सांक तुमी कितें सांगपाक सोदता? कारण म्हाका दिसता जे हांवें फाटल्या पॉडकास्टान जो आमचो आउट जाल्या भितर सांगलेले जे कितें तुमकां मटेरियलिस्टीक जे अचीव करपाक जाय पळय स्वता भुरग्यांनी स्वता करचें. तेजेर आवय बापायचेर डिपेंड रावचें न्हू. तुमची गाडी आसूं, फोन आसूं, कितेंय आसूं, तुमकां जे कितें तुमी स्वता अचीव करचें. तेज्या खातीर आवय बापाय कडल्यान मागचें न्हू. इनकेस मागचें पडल्यार तुमी तांकां रिटर्न करपाक जाय भुरग्यांनी जाल्यार. आनी पेरंट्सांक हांव सांगपाक सोदता की तुमी फॅशन इंडस्ट्रीन तांकां
एकेदा एका म्हाका हिने म्हणटले सगळेच फॅशन इंडस्ट्रीक वचून सोदता अशें ना, थोडे जे असता की दुसरी कामां करतात. पण हे कशें खबर न्यूज दिता की बाबा भितर पयसो घालतात पण सगळो पयसो रॉंग वेन वयता न्ही, रॉंग वे रॉंग वेन वयता न्ही. तू तो रक्ताचो पयसो घालतले, लोन काडून घालतले, आज इंटरेस्ट रेट सुद्दां कमी ना. एका लागून मागीर पनिशमेंट कोणाक? पेरंट्सांक. पेरेंट्स त्याच पयशांनी बाबा तुम्ही घर डेव्हलप करा, गाडयो घेया जाय जाल्यार करेक्ट. त्या पयशांनी ते युटिलायज करा. सो अशा भुरग्यांनी म्हाका दिसता की पेरंट्सांनी तांकां धाडचेच न्ही. फर्स्ट थिंग एक्झॅक्टली. आयकना जाल्यार भुरग्यांक सोडून दिया. सोडून दिया. आनी सोडून दिया म्हटल्यार सरळ सांगा म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी आमची एक मिटींग जाल्ली पेरंट्सां वांगडा, तेन्ना म्हणून तुमच्या वांगडा म्हटलं की हो डिस्कस करया म्हणून की पेरंट्सांक सुद्दां हांवें सरळ सांगलें जेन्ना भुरगो तुमचे आयकत ना ती भायर वयता पुलीस स्टेशनान वचा, सरळ सांगा आपलो चेडो अशें अशें करता. कितें जाल्यार ते करेक्ट. कितें जाल्यार आपल्या आंगार तुमी म्हाका आपल्याक धरून व्हरनाका, आपूण बरोवन आंगार पयलींच वयता. करेक्ट. दिस इज द लास्ट स्टेज आनी दिस इज द Last परफेक्ट stage. स्टेज. आनी थोड्या पेरंट्सांनी गोंयच्या घेतलेल्यो सुद्दां आसा स्टेप्स. आनी हो सोल्युशनूय ना न्हू तेका. हय आनी तूं कितें करतले भुरगे घरान येवं नाका म्हणल्यार काय करपाक शकना. बेस्ट थिंग वचा आनी कंप्लेंट करून दवरा फ्रॉम युअर सेफर सायड. करेक्ट. आनी सेकंड थिंग तुमी तुमच्या भुरग्याक एक्सपेक्टेशन सेट दवरूं नाका की आपल्याक बाबा तूं हेच कर रे शाणो माझो, हें करतलो तें करतलो. दिस इज नॉट रायट. फोर्स करपूय ना. आयकना जाल्यार आनी आयकपी भुरगो आहा जाल्यार ताका पयले बऱ्या भशेन सांगा. बरें आयकपी भुरगो आहा तो कसो आयक. आनी मेन थिंग फॅशन इंडस्ट्रीन आसूं न्यूजिता किंवा खंयसरूय आसूं त्या भुरग्याची संगत चॅक करा. हय ते सारकें. मेन इरिलेवंट थिंग. आमी सुद्दां म्हाज्या फिल्डान ग्रो जालो बिकॉज ऑफ माय संगत. हांवें म्हाज्याकून जेन्ना एक 10x लोक व्हडले दवरले तेन्ना इंडस्ट्रीन म्हाका ग्रोथ गावली, म्हाज्या इंडस्ट्रीन म्हाका ग्रोथ गावली. तुम्ही जर फॅशन इंडस्ट्रीन वयता आनी तुमी 10x तुमच्या कडेन तल्लेच लोक दवरता तुमी ग्रो जातले पण तुमची वाट लागतली. सगळी तुजे सारकी नासता. आनी सेकंड म्हाका जर वचपाकूय जाय जाल्यार घरदार सोडान थंय चला. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. एक्चुअली घरान तोंडूच दाखोवनाका कारण तुमची फॅमिली आसा सादी आनी तुमचें तें काम वेगळें, सो तोंड ना दाखयल्लें बरें. दिस इज द फॅक्ट. हे गोंयान गजाली घडला कारण हे सगळे गजाली ओपन पेरंट्स सांगिनात. आमी कोणाची नांवां घेवंक शकना. हांव सोशल मिडिया चॅक करता, इंस्टाग्राम सगळे त्योच गजाली येता. फक्त एक तुमच्या वांगडा पॉडकास्ट येवपाचो कारण कितें हे आमी ओपनली सांगपाक शकता. पण तुमी त्या इंडस्ट्रींतली आसा आमच्या फुडल्यान. सो दिस इज द फॅक्ट. कनेक्ट करपाक मेळटा आमकां. तुमी जर एक्सपिरियन्स घेतलेलो आसा. आमी एक्सपिरियन्स येवंक ना पण त्या लोकां वांगडा भोंवलेले आसा. सो कोण तरी उलोवपाक कोण तरी फुडल्यान जाय पडटा. आतां एक तुमी उदक सांगलें की गर्ल्सांक खंय तरी खतरनाक आसा हो इंडस्ट्री, फॅशन इंडस्ट्री. तेज्या भायर बॉयजांकूय खतरनाक आसा. सो खतरनाक आसतना हो इंडस्ट्री वाडत वयता, हेवी वाडत वयता. जी कोण आसा पळय तुका जशें म्हटलें पळय आतां बिग शॉट आसता, तेंची चेडवां आसता ती तेंकां कांय फरक पडना पयशांचो ना कांय ना, कसलोच फरक पडना. सो ती वयता. ओके. आमी सगळ्यांकूच धाडूंक शकना. म्हटल्यार इन अदर वर्ड्स तुमची कोण तरी बाबा बरी पयशाकारा फ्रेंडां आसात ती वयता म्हणून तुमी वचनाका. एक्झॅक्टली. कित्याक ती वयता म्हणून तुका कित्याक वचोंक जाय, ती करता म्हणून तुका कित्याक करूंक जाय. तुवें बाबा तुजें कंडिशन पळोवंक जाय. बाबा तुजे कडेन पयशे आसा काय ना. ती वयता तेंचे कडेन पयसो आहा. एक्चुअली म्हाजी थोडी आसा, हांव नांवां घेयना, बट एकामेकाचे पळोवनूच वयता. ते आसतात न्ही तो थंय पावलो आपूण आपूण कित्याक ना. तो येदो व्हडलो जालो आपूण कित्याक ना. आपल्याकूय तेच्या भशेन जावपाक जाय. पण एक प्रत्येकान म्हाका सांगात एक सिंपल आनी एक सादें उदाहरण खूब जाणां दितलें सुद्दां की आपलो गोल आयडेंटिफाय करा. एक्चुअली. आनी आयडेंटिफाय तुमकां करपाक कळना कावन्सिलरची हेल्प घेया, पेरंट्साची हेल्प घेया आनी विचारा स्वता कितें करपाक जाय तें. पण एक तकलेन धरा की फॅशन इंडस्ट्रीन वचनाका, स्पेशली इन गोवा. गोवाच म्हणनाका, इवन भायर सुद्दां. आय विल से हो स्पेशली आमचो कोंकणीन व्हिडिओ पळयता, पॉडकास्ट कोंकणीन आसा. सो कोंकणीतलेच लोक पळयता, गोंयकारूच लोक पळयतले मोस्टली. सो आय विल से की गोंयच्या लोकांक हे चल्ललेच आसा, चालूच आसा. सो आमची स्पेशली म्हाका दिसता गोवन गर्ल्स तरी सेफ उरची. एक्चुअली. भायले मागीर पळोवया आमी, पण आपलेंच घर जर सेफ ना जगार भाशण फायदो कितें. अशें म्हणटात पळय प्रत्येकाक छत्रपती शिवाजी महाराज दुसऱ्यांच्या घरांत जल्माक येयल्लो जाय, पण आपल्या घरान नाका. पण हो जेन्ना थॉट जातलो तुमच्या घरान तेन्ना ऑटोमॅटीक सगळें चेंज जातलें. सो अशें अनरिअलिस्टीक. आनी म्हाका अशें दिसना की हे स्टॉप जातले कशें, हे अशेंच उरतले. सो म्हाजें हिसपान सिंपल आहा, हो टॉपिकार आमी कमी उलोवन इतलीच मेसेज दिल्ली बरी की बाबा
तुम्ही या फिल्डान वचनाका. कोणाकडे जाता तेंच्यांनी वचपाचें, आमी तेंका अडोवंक शकना. आमी एडवायस कोणाक दिना, हय. पण स्पेशली गोवन लोकांक सांगता की ती इंडस्ट्री बरी ना. एक्चुअली इंडस्ट्री बरी ना म्हणून तुमकां सांगला, इज युअर डिसिजन की तुमकां वचपाक जाय. कोणाक फोर्स ना चला जाल्यार अशें म्हणू की हांव सांगता तेंका वचनाका, तशें कांय ना, ती तुमची लायफ. खऱ्यांनी ब्युटिफूल चेडवां असतात खबर. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्युटी ऑन फेस. त्यांची सायन्स कितें असता ती खऱ्यांनीच बरी ब्युटिफूल किंवा क्यूट आमच्या शब्दान म्हणजे कशी आमी वळखपाची. ब्युटिफूल चेडवां आसा म्हणजे तू म्हणटा तेंका कशी वळखपाची. कारण आमी तुमी म्हटल्या प्रमाणे हांव एकूच म्हणटा की चेडवांक वळखपाक खूब डिफिकल्ट, खूब कन्फ्युजींग. कोण बरी दिसो कशी दिसो पण तेंका वळखपाक म्हणजे तेंका कळपाक म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट. ओके. थोडेशे तुमच्या कडल्यान टिप्स टू मेक अ गर्लफ्रेंड. जर तुमचे लव्ह मॅरेज जाल्ले म्हणून तुमकां टिप्स तुमच्या कडल्यान टिप्स जाय की तुमी कितें पळयलें तुमच्या हजबंड्सा मदीं. टिप्स म्हटल्यार जेन्ना स्टार्टींग आमी अशी उलोवपाक लागली, फ्रेंडां आसली तेन्ना आमी रिलेशनान आसली, सो उलोवपाक लागली, उलयता मागीर तशी केअर वाडत गेली, अंडरस्टँडींग जालें, मागीर ट्रस्ट बिल्ड जालो. सो खंय ना खंय आमी अशें फुडें चिंतलें की आमी दोगां अशी रिलेशनान रावूंक जाय. तशें सडनली जालें तें अशें. ओके. सो अंडरस्टँडींग जालें, मेन म्हणजे ट्रस्टूय जालो आनी खंय ना खंय केअरूय वाडत गेली. सो थंयच्यान स्टार्ट जालें. टिप्स अशी कांय ना, लव करपाक टिप्साची अशी गरजूच ना. तुका लव जावंक जाय तो कसोय जाता. ओके. इट्स अबाउट फिलिंग्स. करेक्ट. आता तू प्लॅनिंग करून लव करप म्हणजे गर्लफ्रेंड करप म्हणजे ती आता तो तुजो लवूय न्हू आनी कांय न्हू, तो टाइमपास. थोडे जाणां म्हयन्यान एक चेंज करता, जशें सीम चेंज करता अशें. सो तेंका तुमी कितें सांगपाक शकता. ते आतां स्पेशली यंग भुरग्यां मदीं खूब जाता. ते चालूच आसा. आतां आमी ओवरऑल जे डिस्कशन केलें हें आमकां फॅशन इंडस्ट्री बद्दलूच जर आमकां शिकून कितें घेवपाक जाय किंवा समजून घेवपाक जाय. आमी म्हणपाक शकता की आमी टोटली एक्सपोजूच केलें हे सगळे फॅशन इंडस्ट्रीक. सो कितें आमी समजून घेवपाचें किंवा ह्या व्हिडिओसून आमी कितें काडून घेवपाक जाय. जे बेसीक जे पॉइंट्स आसा पळय, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसा पळय जे हांवें तुका सांगला, ते मेन सगळ्यांक कळपाक जाय. आतां खूब जाणां पॉडकास्ट पळयतात आसतलीं, ते मेन तेंका कळपाक जाय की आतां तुमी हितून घुसूंक सोदता फॅशन इंडस्ट्रीन, तितून डिसएडवांटेजीस कितें आहा, एडवांटेजीस कितें आहा, ते सगळे पयलीं शिकपाचे, मेन त्यो गजाली, आनी मागीरूच तुमी फुडें सरचे. आनी हांवें जे चेड्यांचें म्हटलां तेंची थिंकींग एक्चुली चेंज जावपाक जाय चेडवांच्या बद्दल, बायलांच्या बद्दल. सो इफ ते करीत जाल्यार म्हाका खंय ना खंय दिसता की चेडे आहा ते तेंची थिंकींग एक दुसरे वेन वयतली आनी ते अशे म्हणजे सगळेच चेडे म्हणिना, एक थोडे जे पळयता ते एक थोडे म्हणटा की खंय ना खंय जे आपल्या आवय बापायक, भयणीक, बायलेक म्हणटा ते रिस्पेक्ट दिना ते दिवपाक लागतले इफ तेजी थिंकींग चेंज जायत जाल्यार. ओके. सो बेसिकली जे हांवें समजून घेवप म्हटल्यार इफ थिंकींग बरी आसपाक जाय, थिंकींग बरी चेंज करून घेया, हेजे नुकसान तुमकांच जावपाचें आसा, दुसऱ्यांक कोणाक जावचें ना. फाल्यां सकाळीं तुका चेडूं जातलें. बरोबर. तेन्ना तूं कशें चिंततलो. एक्झॅक्टली. त्याच नदरेन तुमी आतांच पळोवपाक स्टार्ट करा. तुमी चिंतूंक जाय बाबा तुमी लगीन सुद्दां जाता, तुमच्या बायलेक तुमी रिस्पेक्ट दिना, तुमी चिंतूंक जाय फाल्यां सकाळीं स्वताचें तुजें चेडूं आसा, तुमी दुसऱ्यांच्या चेडवाक तुमी घरान हाडटात. सो तुमी चिंतूंक जाय आपलें बाबा चेडूं आसा, आमी दुसऱ्यांच्या चेडवाक हाडला, आपल्या बायलेक बरें दवरूंक जाय. सो हें मेन चिंतूंक जाय. मॉडेलिंगान तुका जर जिखपाक जाय, इन केस यू वॉन्ट टू विन इन मॉडेलिंग, देन वॉट यू हॅव टू कीप इन युअर मायंड. कितें अशें 2 गजाली सांगा फटाफट जे एक्चुअली मॉडेलिंगान जिखपा खातीर गरजेचे आसा. जिखपा खातीर गरजेचे आसा म्हटल्यार थोडी तशें हांवें म्हटलां थोडी जिखूंक सोदता, थोड्यांक फेम जाय, थोडी सारकी पॅशनेट आसता, तेंका कितें ना कितें आपल्याक करून दाखोवपाक जाय. सो 2 वे आसा, एक तर तुका फेमूय जाय आनी सेकंड वे म्हटल्यार जी आपल्या मनानसून सारकी पॅशनेट आसा, तेंका काय पडलेलेच ना, एक आपलें नांव जालें की जालें.
ओके फेम बी अशें कांय ना, बट एटलिस्ट नांव जालें की जालें. ओके दोन वे आसा. सो पळोवपाक गेल्यार एक्चुली चेडवांनी म्हणटा ते इफ तूं मॉडेलिंगान वयता आनी तुका जिखपाकूच जाय, जी गरज आसा म्हटल्यार एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तुजें नांव जाता खंय ना खंय म्हणटा. गरज अशी ना, बट तुजें नांव जाता. नावाचो उपयोग कितें तो म्हाका अजून कळोंक ना. ओके नांव म्हटल्यार मेन म्हणजे कितें, तुका सगळे म्हणजे जे लोक आसता पळय ते तुका वळखपाक लागता. बाबा अमके म्हणजे खंय दिसले बाबा अमके ओके तेजें नांव, ते मॉडल हे ते. सो खंय ना खंय ह्यो चेडवांक चड एट्रॅक्ट जाता पळोवपाक गेल्यार. बट म्हाका म्हाज्या हिसपान गरज अशी म्हणटा ती नासता. ओके आणि ऑल्दो तुम्ही जे ऍक्च्युली सांगलात पण डायरेक्ट क्वेश्चन आसा सेम रिलेटेड. सेक्स इज नेसेसरी इन मॉडेलिंग, गरजेचे आसा? ना. ओके चेडवां रातची ट्रॅव्हल करता. इवन हांवूय ट्रॅव्हल करता. साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा म्हाजें चालूच आसता. सो मेन म्हटल्यार एक तर हांवें म्हटलें की ल्हानपणा पासून भुरग्यांक तायक्वॉन्डो, कराटे स्पेशली चेडवांक शिकोवपाक जाय. थर्ड थिंग म्हटल्यार पेपर स्प्रे. ओके पेपर स्प्रे हो मोस्टली आतां जितलो ही पॉडकास्ट पळयता सगळीं चेडवां जितली ड्युटेक आसता, नायट ड्युटेक आसता, तेंचे कडेन हो पेपर स्प्रे आसपाकूच जाय. इज मस्ट. मस्ट. हय, हांव सुद्दां घेवन भोंवता. ओवरऑल कन्क्लूड करपाक जाय दीस पॉडकास्ट हो आमचो ओवरऑल जे आमचे Q&A जालो हो, जाल्यार आमी हितूंतल्यान एका लायनीन घेवप म्हळ्यार कितें आसतलें, कितें शिकोवन घेवपाक जाय ह्या पॉडकास्टांतसून? मेन जे हांवें सांगला पळय फॅशन इंडस्ट्रींतले ते पॉयंट्स हायलायट केला ते. सेकंड थिंग बॉयजांचे थिंकींग आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार आतां जे इव्हेंट इंडस्ट्रीचेर सांगला पळय ते मेन पॉयंट्स. थँक्यू सो मच. तुम्ही फॅशन इंडस्ट्री एक्सपोज केली स्पेशली गोंयच्या बद्दल आणि युथांक एक आय एम स्पेशली शुअर आतां जो कोण व्हिडिओ पळयता पळय म्हाज्या गळ्याक धरतले. तुमकां खऱ्यांनीच त्रास जावपाक जाल्यार आमचो व्हिडिओ आमी आउट करया नाका. सो थँक्यू सो मच. यू आर वेलकम. थँक्यू.